कित्याक हांव रिसंटली बायक घेवन पडलेलो आसा. आयज काल अशें आसा संवसारान लोक की तुमी घरा कडल्यान जेवण खावन व्हरून दीत पासून न्हू आनी फुडलो मनीस चुकोन शीक पडलो न्हू तुमचेर बोटां घालतले. तुमी तांकां ईक घातला, भितन कितें कितें घातलां आनी दिलां अशें. आणि बरी करता तू हा. लास्ट टाइम तुवें माझे आयब्रो काढलेलो पळय, म्हाका खूप जाणांनी विचारले. अशेंच जाता गायज, माझ्या सायडीचे कपडेय गावाना, माझ्या सायडीचे वांगडय गावाना. हॅलो गायज, आवाज येयलेले आसा आमच्या नॅन्सी आंटी कडेन. मातशे माझ्या तोंडाची सर्विसिंग करपाक. माझ्या तोंडाक बी कुयो फुटल्या आणि मातशे गरमेन टॅनिंगूय येयला न्हू गे. ती बाबडी सारखी स्वीट आणि बरी करता तू हा. लास्ट टाइम तुवें माझे आयब्रो काढलेलो पळय, म्हाका खूप जाणांनी विचारले खंय काढलाय खंय काढलाय. नाजाल्यार हांव केन्ना आयब्रोज बी करिना, तुवें केलाय तितलेच. आणि आयजूय हांव तुझ्याच लागीं येयला करपाक. ओके ओके ओके. आणि गायज म्हाका वॅक्सिंग विक्सिंग करपाक जाय आणि खूप कितें कितें करूंक जाय. ते करता आयज सुशागात हांवें म्हाज्या खातीर दीस काडला. इतले म्हयने म्हाका टायमूच गावोंक ना गायज, खरें सांगता तुमकां. आमी सारकी बिझी 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 बिझी. सो गायज पयात, हांवें केल्लो आसा क्लीन अप आणि आंटीन म्हाका लायल्लो आसा मास्क आणि आता तो बरो रिमूव करता. A few moments later. पळय गाय येयल्या शेतान, उदीक दवरला पिवपाक आमी तेका. बालदेन भरला आनी हें पळय दिसता. हय पियाले भुकेल्या ती बाबडी, पियाले तिणी. कांयच न्हू हें खाली गेले पळय रोकडेच. फटाफट ना. वय ताका लागला पळय चुरचुरे बाबडे हांगा. आकाक आमी पावसाचे वाणे घेवंक येयल्या न्हू आग जोडयोन. जायना ही सारकी लूज आहा 36 जाय तुका पळय हांगासर पळय आनी मेळटा जाल्यार. 38 39. नाही ते कोणच्याक पळय आहा जाल्यार. हय हय त्या आटेन. ती कितली सायज? 38. माझी सायजूच ना. अशेंच जाता गायज, माझ्या सायडीचे कपडेय गावाना, माझ्या सायडीचे वांगडय गावाना. अवी माझ्या सायडीचे वांगडो बऱ्यो बऱ्यो चड करून किड्स झोनान आसतल्यो न्हू. आता आमी वयता अवीक शर्ट घेवपाक. पळोवया बरें कितें गावता ते घेता. वांगडो जाय पावसाक मरे, वांगडो पावसाक लागून बरो दिसता न्हू. हय रे, ही तुजी सायज रे. हे बरो दिसता शर्ट, चड व्हडली आहा खंय. हांगा पळोवया, तो पळय बरो दिसता यो. यो पळय बरो दिसता यो, फुलांचो. अरे बरो दिसता तो. तो घेतलाय मरे त्या दिसा. तुझी सायज? हय. आता आमी येयल्या पावसाचे वांगडो पळोवपाक अवीक. अवी हे थर्मोकॉल कशें न्हू, स्लीप जाता न्हू. सोदता अवी. अवीच्या सायजीचे कपडे मेळाना, म्हाज्याय सायजीचे कपडे मेळाना. खबर आहा गायज तुमकां. हय पळय चल, ते घरा घालपाक बरें आहा हवी न्हू. हय ना सारखी आहा. म्हाका दिसना, तुका दिसता टायट जाय. पोटार टायट जाय जाल्यार बरी दिसाना ती टी शर्टां. ओके सो गायज तुम्ही पळोवं शकता आमगे कितें आहा ते आयज कुल्ल्यो फ्राय आसा, कुल्ल्यांचे शेक आसा आनी कुल्ल्यो आसा. तुमकां कितें दाखयता पळय हां, ते कुल्लेक लाग पळया दिसता. कास्ताद आहा न्हू पळया हे पळय, पळयलें.
कुल्ल्यो बऱ्यो हाडल्यान पॉवरफूल सारक्यो. चला हांव वयता आतां जेवपाक, तुमी वचा फूल पॉवर. ओके गाईज, सो आम्ही गेल्लेली आयज शॉपिंगेक. हांवें म्हाका 3 टी-शर्टां घेतल्या. अंकिताक आमी पावसाच्यो वाण्यो घेतलेल्यो आसा, कित्याक अंकिताच्यो वाण्यो परत परत तुट्टा, कितलेय बरे हाड तेका तुट्टा. सो त्या खातीर. आनी गायज तुम्ही पयलें आसतलें कालच्या ब्लॉगान आमी काकीक इंडक्शन घेवन गेल्लेले आसा. ऑल थँक्स टू यू ईच अँड एवरीबडी. तुमचे आशिर्वाद, तुमचो ब्लेसिंग्स आमच्या वांगडा सदीत आसा. आनी कोणूय, हांव म्हणटा कोणूय तुमी कोणाकूय पर्सनली वचून हेल्प करपाक सोदता न्हू, जाल्यार ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गायज, केन्नाच घरा कडलें जेवण करून व्हरनाका. केल्लेलें जेवण व्हरनाका. ओपन जाल्लेलें कसलेंय पॅकेट खावपाचें व्हरनाका. भायले स्ट्रीट फुडा वयले जावं खंयचेच रेस्टॉरंटा वयले कितेंच जेवण कोणाक हेल्प करपाक व्हरपाचें ना, जाणट्यांक स्पेशली. सारकें. कित्याक तें तुमकां सांगता गायज, आयज काल अशें आसा संवसारांत लोक की तुमी घरा कडल्यान जेवण खावन व्हरून दीत पासून न्हू आनी फुडलो मनीस चुकोन शीक पडलो न्हू तुमचेर बोटां घालतले. तुमी तांकां ईक घातला, भितन कितें कितें घातलां आनी दिलां अशें म्हणून ती शीक पडल्या. हय. आनी दुसरें म्हणटा ते तुमी आतां खंयच्याय बायलेक हेल्प करपाक वयतात तेंच्या घरा हय. कडेन बी जाल्यार दादले मनीस कोण भुरगो आहा जाल्यार एकटो वचो नाका. खंयचे तरी वांगडा एका बायलेक घेयात आनी वचात. हय, कोणीय समज कोणाकूय हेल्प करपाक सोदता, जाणटी समज लेडी आसा जावं एक चेडूं भुरगें कोण आसा, घरान एकुलतें एकूच आसा, जाल्यार तुमी जाता तितले खंयच्या तरी एक लेडीज वांगडा व्हरची. मेन म्हणटा पळय ते तुमच्या सेफ्टी खातीर. कोण यूट्यूब करता म्हाज्या भाशेन जाल्यार एक सेपरेट गजाल, बट सेफ्टी खातीर तुमी प्लीज कॅरी करचो तुमचो मोबायल फोन आनी कॅप्चर करपाक व्हिडियो पयलो ऑन दवरचो, जस्ट फॉर युअर सेफ्टी. आयज काल इतले लोक पाडे आसा खबर आसा, हांव तुमकां सांगूं शकना पळय ते. फाटीं म्हजो एक सबस्क्रायबर आमचो, हांवें एक व्हिडियो घातलेली, नांव सांगिना तुका, तिचे कडेन हेल्प करपाक गेलो आनी थंयसरल्या लोकांनी अशें म्हटलें की हांगासर तेका ते बायलेक जाणटेक बाबडे ते जाणटेक वांगडा खंय न्हिदोंक कोण दादलो येता. सो असले रिजन्स आसता म्हणून गायज आमी मातशें खंय तरी न्हू सेफ्टी पयलीं दवरता. आमी भितर एंट्री करच्या पयलीं कॅमेरा चालू करता तो आमी भायर सरासर कॅमेरा ऑफ करिना, जस्ट फॉर आवर सेफ्टी रिजन. ओके. आनी कोणाचें बरें करपाक इट रियली फील्स गूड. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता हांव तुमकां सगळ्यांक, सगळे म्हाजे फॅमिली मेंबर्स. ओके. आनी दोग तीग जाणांची नांवां घेवपाक हांव विसारलेलो. एलोयशियस आसा, ट्रेवर आसा. ओके. आनीक आहा दोग तीग जाणां नांवां, म्हाका ते फोर्स करतात नांवां घालनाका म्हणून, बट आसता न्हू तशें की कितें म्हणटात ते थोड्यांक आवडना. आनी मेन म्हणटा ते गायज तुमकां खरें सांगता, म्हाका आनी एक म्हाजी एक प्रॉब्लम जाल्लेली आसा. हांव एडिटींग करता पळय तो म्हाजो लॅपटॉप मोडलो न्हू. हय. लॅपटॉप मोडून ऑलमोस्ट एक म्हयनो जाल्लो आसा आनी म्हाका एडिटींग करपाक आतां सद्या इतले त्रास जाता. हांव तुमकां पळयताले आसतले तुमी म्हाजे जे हॉरर रियल लायफ इन्सिडेंट व्हिडियोज आसा ते, तेतून हांव बरें कितें म्हणटा ते सिनेमॅटीक ग्राफिक्स बीन घालतालो, हायलायट करतालो, ते म्हाका घालूंक मेळना. आनी हांव आतां सद्या मोबायलाचेर एडिटींग करता आनी सद्या म्हाजी लॅपटॉप घेवपाची बजट ना. हांव खरें सांगता गायज तुमकां, तुमी म्हाजी फॅमिली, आय डोंट वॉन्ट टू हायड एनीथींग. हांवें टी-शर्टां घेतल्या तितून हांव सद्या हॅपी आसा. आय वील बाय लॅपटॉप. म्हाका जाय एडिटींगेक, आय वील बाय व्हेरी सून. कितें म्हणटा हय. आसता न्हू सगळ्यांचे घरांनी अपसायड डावन आसता गायज. आमचेय आसा. ओके. खूब प्रॉब्लम्स आसा, तरी आमी भायर सरतात आनी दुसऱ्यांची मदत करता. येस, आमकां ब्लेसिंग्स मेळटा, आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळटा, तुमचो सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स मेळटा. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खूब जाणांचे गायज नॉनसेन्स कॉमेंटूय हांवें वाचले. फॉर एग्जाम्पल, तुमी हेल्प करता जाल्यार तुमी सोशल मिडियाचेर कित्याक दाखयता. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव त्या कॉमेंटाचो आन्सर दिवंक सोदतां, कित्याक म्हाजी लायफ सोशल मिडिया, माय सोर्स ऑफ इनकम इज कितें म्हणटा ते यूट्यूब. सोशल मिडिया, यूट्यूबूच न्हू, सोशल मिडिया. हांव कितें करता तें हांव सोशल मिडियाचेर घालचो ना जाल्यार हांव म्हाज्या फॅमिलीक ऑर एल्स म्हाजी जी तुमी फॅमिली आहा मस्तीखोर गोवन्स, तांकां हांव कसो मदत करूं आनी हांव म्हाज्या जिवाक कसो म्हणून मदत आनी करतलो. हे उलोवपी कोण आसतना जे घरा कडेन बसतात आनी पांय उगडून कोणाचेच हेल्प करूंक वचना आनी तांकां दुसरो हेल्प केल्लो नाका. एक्झॅक्टली. तेजे उपरांत थंयसर
लोकांचे कमेंट असता नियरस्ट अरे थंयसरलो MLA कोण, थंयसरलो सरपंच कोण, थंयसरलो अमको कोण, तेका विजीट करा तुमी. तेका आमी कित्याक विजीट करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल हांव इतले पयस फ्रॉम म्हापसा टू मारगांव इतलो बायकीर वतान हांव घामाक कश्ट काडून हांव थंय गेलो जस्ट टू हेल्प हर. म्हाका इतली खबर आसा कोणाच्या दारार उबो रावन कोणाक मदत जावची ना. ती जावपाची असली जाल्यार थंयसर सगळे सिच्युएशन सारकें आसतलें. सगळ्यांचेच कोणाच्या घरांत प्रॉब्लमां आहा पळय ती प्रॉब्लमां केन्नाच आसची नासली. सो आमकां जाता तितलें आमी आमच्या वाटेंतल्यान हेल्प करता. देवाचो आमचेर हात आसा, तुमचो सगळ्यांचो विश्वास आसा आनी सपोर्ट आसा. ओके. आनीक अशे कॉमेंट खूब येता तांकां तुमी वचा आनी ओल्ड एज होमान घाला. ओल्ड एज होमान घालपाक उलोवपाक खरें इजी तें आनी उलोवपाक अशें लोणचें कशें दिसता. पूण तें करपाक तेजे फुडें प्रोसिजर तें खूब आसा. तेजे फॅमिली कोण आसा जाल्यार तेजें कितें तेजी परमिशन जाय आनी ती जाणटी बाबडी लोक. हांव तुमकां खरें सांगता, म्हाजें एक फ्रेंड आसा, नांव घेयना. फाटीं आमी खूब लोकांक हेल्प केल्या. आमी अशे एक जाणटेक हेल्प करपाक गेलीं आनी म्हाजे एक फ्रेंड बाबडे कुवेडसून तेणी सगळे प्लॅन केलो की एका जाणटेक आमी बरे ओल्ड एज होमान घालतली म्हणून आनी तिका बाबडे सुशेगाद आपणाची हें करूं दी म्हणून. जाल्यार ती म्हणूं लागली तुमी आमचे प्रॉपर्टी खावपाक येयला. तिका ते म्हणजे म्हाज्या त्या फ्रेंडाक म्हणूं लागले तुमी कितें आमचे प्रॉपर्टी खावंक येयला. इनडायरेक्ट कळ्ळें तुका. आमकां नाका रे बाबा, आपणाक नाका आपणाचें घर सोडून वयपाक. तेज्या पयलीं हांवें त्या बायलेक इतले हेल्प केले. म्हाका खरें वायट दिसलें मनाक सारकें की आमी अशें कोणाक मदत करून हें जाता म्हणून. तर तशें आसता एवरीबडी हॅव देर ओन ओपिनियन. हांव तुमकां आयज ओपनली कित्याक सांगता, आयज म्हाजे व्हिडियो पळोवन ल्हान यूथ तुमी 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया घेवन तुमी भायर सरता लोकांची मदत करतले म्हणून. पण ह्या संवसारांत कसले कसले तरेचे लोक आसा पळय ते तुमी पयलीं जाणा जावंक जाय. सारकें. तेतूंतले थोड्या लोकांचे तुमकां हांवें सांगले. ओपन पॅकेटां जेवणाची व्हरून कोणाक मदत करीत जाल्यार कितें जातलें. रेस्टॉरंटांतलें जेवण व्हरून दीत जाल्यार कितें जातलें. घरांतलें केल्लेलें जेवण व्हरून दीत जाल्यार कितें जातलें. दादलो मनीस बायलेच्या घरान वचोन हेल्प करीत जाल्यार कितें जातलें. तुमकां असल्यो खूब एग्जाम्पली दिल्ल्यो आसा. ह्यो सगळ्यो तुमी तकलेंत दवरचे. कळ्ळें न्हू तुमकां. आयज काल संवसारान इतले प्रॉब्लमां आसा हांव तुमकां सांगूं शकना. हेच तुमकां सांगपा खातीर हांव ह्या आयच्या व्हिडियोन येयल्लो आनी म्हाजी मॅसेज तुमकां डिलिव्हर जाल्या आसतली हांव अशें मागतां. ओके. आनी हांव परत एकदां फुडें सरतलो लोकांक हांव करीत आसता कितें. सो तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट आहात म्हाज्या वांगडा हांव जाणा. ओके. सो ते काकीक हांव मेळपाक आनी एका म्हयन्या उपरांत बीन वयतलो. सद्या ना 10-15 दीस मिनिमम. एटलिस्ट फुडल्या म्हयन्याचे 1-2 तारखेक 3 वॉट एवर इट इज. सो आमी वयतली. ओके. आनी पावसाचे दीस गायज प्लीज तुमचे मोटरसायकलीचे टायर बियर चेंज करपाचे आसा जाल्यार चेंज करा. कित्याक हांव रिसंटली बायक घेवन पडलेलो आसा आनी थँक गॉड म्हाका कांय जावंक ना. म्हाज्या बायकीकूय कांय जावंक ना, म्हाकाय कांय जावंक ना. अशें चिंता तुमी की तुमी जे म्हाज्या बद्दल बरें उलयल्लें न्हू, तो बाबडो भुरगो बरो, देवान ताका बरें बेसांव दिल्या पुरो, त्याच बेसांवान म्हाका सेफ केलो आनी म्हाज्या बायकीकूय सेफ केलो. आतां तुमी म्हणटली बायकीचे हेका पडला. हांव तुमकां खरें सांगता, म्हाजी लायफ म्हणटा पळय ती मोटरसायकल. म्हाका आनी कसलेंच कांय नाका. हांव म्हाजी फॅमिली, म्हाजी गाडी, हांव तेतूनच हॅप्पी आसता. चड व्हडलें आनी कांय ना म्हाजें. ओके. सो हेंच तुमकां सांगूंक सोदतालो. फुडें सरा, लोकांची मदत करा. कोणाची मदत करी जाल्यार कितलें बरें दिसता पळय तें म्हाकाय विचारा तुमी. तुमकां पळोवपाक कितलें बरें दिसता आसतलें, करपाक कितलें बरें दिसतलें. सारकें न्हू. सो मोटिवेट जाया, डिमोटिवेट जावं नाकात. ओके. आनी चॅनलाचेर आमच्या नवे आसा जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. बाय बाय गायज.